एल निनोचे उलयत तेन्ना आज आम उगडास दवरपाक जायो की कोविडाक वी वर नॉट प्रिपेर्ड. वाय वी वर नॉट प्रिपेर्ड ऑल ओव्हर इंडिया इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑक्सिजन. आमकां जाय आसलें फकत ऑक्सिजन आनी ऑक्सिजन प्लांट नासली आनी ऑक्सिजन प्लांट ना जावन सफिशियंट ऑक्सिजन लोक मेलो. नाव एल निनो म्हणून कितें एल निनो म्हणजे एक डिप्रेशन जातलें ड्यू टू हीट. इतली हीट वाडवल्या ग्लोबल वॉर्मिंग जावन सो सगळें हीट जी आहा उदकांत ती हीट वयर येता आनी एक भोंवरो कसो जाता आनी तो भोंवरो सगळो ओडून घेता. सो ओडून गेले म्हणटकीर कितें जाता पावसाक खूब आहाय ती एक आडीन ओडून वयतली. एक आडीन हुंचा पावस पडटा पावस इतलो चड पडटलो की आख्खें फूल फ्लडिंग जातलें आनी हुंच्यान फ्लडिंग जातलें आनी दुसरे आडीन एक आडीन सारको ड्रावट जातलो म्हणजे सुकार आसतलो कांय उदक आसपाना. सो जेन्ना आमकां खबर आहा ही परिस्थिती अशी आहा सध्या आमगे डॅमाचे परिस्थिती 30 to 40% आहा. पावस येयलो ना 18 तारखेर मुखारूय पावस उणें आसतलो. सो म्हणचें कितें आतां हाव आर वी गोइंग टू गिव वॉटर इन द मंथ ऑफ जानेवारी एंड फेब्रुवारी हें आतां आमकां खबर आहा. सो जानेवारी म्हयना आमकां उदक आसपाना. कितलोय बोवाळ मारलो जाल्यार आमगे डॅम ड्राय आसतली. सो तें डॅम जो तो ड्राय आहा ते आतां 6 म्हयन्या भितर पावस ना म्हूण समज आमकां तें डॅम उदकान भरूं जाय जाल्यार वी हॅव टू कम अप विथ अ बॅकअप प्लॅन. And the only backup plan what looks here is desalination. We are blessed with brackish water. We are blessed with sea water. ते sea water, brackish water जे देवागे दोयऱ्या उदो आहा ते सध्या डिसॅलिनेशन करपाचे प्लांट आतां घालपा जाय. आसपा जाय ते आसतले पूण फेब्रुवारी जानेवारी म्हयना उदो ना जाल्यार तूं आटो हुंचो तेन्ना प्लांट रेडी करूं. आतां इट इज लायक कोवीड. तेन्ना कोवीड जालो तेन्ना लोक मत तेन्ना ऑक्सिजन प्लांट बांद म्हणून रात्या मत बांदूं जाता ना. सो आतां टायम आहा. सरकाराक तूं इंचार्ज सरकार कितें म्हणटलें WRD को आमी मिटींग केले आमी हें केलां आमी तें प्लॅनिंग कोताय तें कोताय. प्लॅनिंग तुका जाय ती तूं रातभर बसून कर पूण द डेडलायन इज वेन वील युअर प्लांट बी इन्स्टॉल्ड आनी वेन यू वील एबल टू पंप वॉटर. नोव्हेंबर 30 तारीख ऑक्टोबरा 30 तारखेर डिसेंबरा 30 तारखेर हेनो म्हळ्यार तुगेले प्लांट रेडी जावन यू शूड एबल टू पंप वॉटर. प्लॅनिंग इज व्हेरी सिंपल. आज त्या सरकार आहाय हाल आम सरकारा मुखार आहाय आनी हेचो सिट्युएशन जालें जाल्यार वी हॅव टू मेक शुअर आमकां उदक कितू आहा आमकां जे पिट्स आहाय ते पिट्स आम उजार करतले मायनींग पिट्सांत उदक उरतले ते सगळे उजार करून ट्रिटमेंट ते करून आमकां मागीर उदक जाय पडटलें आनी ते जाय पडटलें जाल्यार द ओनली ऑप्शन इज डिसॅलिनेशन. आनी डिसॅलिनेशन करपाक गोवा इज द आयडल कॅन्डिडेट बिकॉज वी हॅव गॉट रिवर्स वी हॅव गॉट द सी वी हॅव गॉट एवरीथिंग बट दीस प्लांट हॅज टू बी इन्स्टॉल्ड. एक प्लांटान जावपाना न्हू. सो ते प्लॅनिंग करून इन्व्हेस्टमेंट बजट सगळें हाडून तयार करपा जाय. सो दीस इज हॅव टू बी रेडी. गव्हर्मेंटाक सांगितलें जाल्यार गव्हर्मेंटाक आन्सर कितें आसतलो वेन्झी एस मुटा आमकां सगळी खबर आहा भिवपाची गरज ना आनी मागीर मोराय भिवपाची गरज ना म्हणून. सो ही सरकाराची परिस्थिती. हांव लोकांक फकत एकू मागता की जात तितुले मिनिमम उदक उजा कराय जात तितुले मिनिमम खर्च कराय उदकाचो. कलेक्टिवली जरी तर केले जाल्यार एक 10 दीस 15 दीस देखून आमकां उदक सुबेज उरलें सगळे गोंयकारांक इट वील बी ऑफ हेल्प. लेट अस ट्राय टू मेक शुअर दॅट वी आर ट्रायंग टू प्रिझर्व वॉटर. आणि आज म्हाका एक अभिमान खुशालकाय भोगता. आय एम द ओनली MLA इन द होल ऑफ गोवा. 8 इस्कॉलां 8 schools वी हॅव डन रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. म्हणजे ते इस्कॉला भुरग्यांक पयलेसून आमी आतां 23 केल्ली तांकां कित्याक शिकोवपाक द इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर द इम्पॉर्टन्स ऑफ एअर. देवान फ्री वस्त दिलो आय तेज इम्पॉर्टन्स करपाक हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट तांकां दाखोवन हाडलो. वॉटर टेबल कितकोन वाडोवपाचो कोणें केलो ना. चीफ मिनिस्टरानूय केलो ना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी इस्कॉलांत. सो म्हणजे परिस्थिती चोय. चीफ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे सगळ्यान आपल्या इस्कॉलांत केलो ना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हांवें केलां. सो वॉट इज द डिफरन्स. द डिफरन्स इज इंटेन्शन टू एडुकेट टू डू थिंग्स टू प्रिझर्व वॉटर. सो म्हाका दिसता दीस इंटेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एल निनो सुपर एल निनो इज देअर टू कम. It is already there. It has to happen. There is going to be a big mess. We have to be prepared. We have to be collectively together and we have to be strongly together with a mindset to save water. उदका नोड बंद करूं जायो उजा करूं नासतना आनी जरी तरी आमी हें कोनाय जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जावपाचे आहा आनी ह्या सरकारान म्हाका दिसता हें करपाची गरज आहा दॅट दे टेक अ डिसिजन ऑफ वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. तुम्ही आज साली दिला न्हू म्हणाले शेतकारांची कितें आहा परिस्थिती. सी गोंयचे लोक नॉट ओन्ली बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्खे गोंयचे लोक शेत रोवपाक सोदिता. हांव नको हांव एक उगडास करूं सोदता. UAEचो जो किंग आहा आतां जो प्रेझेंट किंग आहा तो आज सदांच म्हणटा वी वील गो बॅक
टू वे वी हॅड स्टार्टेड द जर्नी. म्हजो आपल्या गेलो शेपाय कॅमलाचे वयतालो, पूण आपल्या गेलो चेडो आनी नातू मर्सिडीज आनी रोल्स रॉय घेवन भोंवताय, पूण तो म्हणटा इट इज गोइंग टू बी टायम बॅक टू गो बॅक ऑन द कॅमल. सो ही परिस्थिती इट इज गोइंग टू बी बॅक. आमी आमगे शेतां देंवन हांवें जें आतां ओडो स्पिचां सांगिलां, हांव शेतां देंवन हांव हाटल्या नांगोर घाताय ते हाटल्या बी घालतालो आनी बांदये कुणशे ते निरपण घेवन हांव ते कुणश घातालो. ते करूं पडटलें, हांवें करचें पडटलें, सगळ्यांनी करचें पडटलें, बिकॉज जण एकल्यान आपल्या गेली जेवण खूद करूं पडटलें. दीस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉट इज गोइंग टू हॅपन आनी जरी तरी आमी जरी तरी एनकरेज कोनाय, फार्मर्सां जाता ते भाशेन सपोर्ट कोनाय. 500 रुपये 1000 रुपये वोटिंगा दिलो परेस आतां फार्मरां सपोर्ट केलो जायत बरो आनी फार्मर ऑटोमॅटिकली पयशे दिना असो वोट मारतलो. दीस इज द मेसेज. लोकां आमी वोट मार म्हूण हॅबीट केलो हा की वोटिंगा पयशे दिताय आनी वोट मार आनी पयशे घे आनी वोट मार म्हूण. सो ती हॅबीट बंद करून आतां जरी तरी तुमकां तो पयसो आहा वोट मार म्हणपाचो जाल्यार तो पयसो आतां दिवपाचो फार्मरांक आनी हेल्प करपाचो. आनी आय थिंक दीस इज द मेसेज.